नमस्कार माझ्या मोगा इश्टांनो, हांव प्रणाली आनी प्रणालीज कुझीन आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आसा। आयज आमी करया सामकी रुचीक बटर गार्लिक क्रॅप्स, जे करपाक सामके सोंपे आनी खावपाक खूब रुचीक लागता। तर यो सुरवात करया। तर ताका लागून हांवें हांगा थोड्यो ल्हान कुल्ल्यो घेतल्या। हाच्या जाग्यार तुमी मोठ्यो कुल्ल्यो वापरल्यार जाता, बट ल्हान घेतल्या म्हणटकच ताका चड टेस्ट येता। आतां हांकां आमी बरें उदकान धुवन घेतला आनी साफ करून घेतला। ताजे उपरांत हांवें एका कायलीन 1 ग्लास उदक घालून घेतला। हें मातशें उदक गरम जालें म्हणटकच तातूंत 1 चमचो मीठ घालून घेता। तुमी हांगा चवी पुरते वापरात। अर्दो चमचो घालता हळदीचो पिठो, 1 ल्हान चमचो घालता मिरसांगेचो पिठो आनी हें आमकां सगळें अशें मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें बरें मिक्स करून जालें म्हणटकच तातूंत ती साफ केल्ल्यो कुल्ल्यो घालून घेवया। अशें सवका एक एक करून ती कुल्ल्यो घालून घेयात आनी हें आमकां 15 मिनटां खातीर बरें उकडून घेवपाक जाय। आनी थोड्या वेळान पळयात, आमच्यो त्यो कुल्ल्यो अश्यो बऱ्यो उकडून तयार जाल्ल्यो आसा। आतां ती आमी एक एक करून एका प्लेटीन काडून घेवया आनी सायडीन दवरुया। ताज्या उपरांत कायल गरम करून घेवया आनी तातूंत हांव थोडें हांगा बटर घालून घेता। हो बटर आमकां बरो मेल्ट करून घेवपाक जाय। तातूंत मागीर तुमकां जाय जाल्यार हांगा थोडें तेल घातल्यार जाता किंवा स्कीप केल्यारूय जाता। तें अशें बरें मेल्ट जालें म्हणटकच हांवें हांगा 10 ते 15 लसूण अशें बरें बारीक कापून घेतल्या, ती तातूंत घालून घेता आनी ही एक आमकां 2 ते 3 मिनटां खातीर अशी बरी तळसून घेवपाक जाय। हें करपपाक दिवपाक जायना, अशें तळसून घेवया। ताज्या उपरांत हांवें हांगा 1 मिरसांग बारीक कापून घेतल्या, ती तातूंत घालून घेता। 1 ल्हान कांदो असो बारीक चिरून घेतला, तोय तातूंत घालून घेवया आनी हो एक आमकां 4 ते 5 मिनटां खातीर असो बरो भाजून घेवपाक जाय। जो पर्यंत गोल्डन ब्रावन जायना तो म्हणल्यार भाजून घेवया। हांवें हांगा 1 चमचो कॉर्नफ्लावर घेतला, तातूंत थोडें उदक घालून घेवया आनी हें आमकां बरे पैकी मिक्स करून घेवपाक जाय आनी एक पातळ अशी स्लरी करून घेवया। हे पळय अशी। आतां ही आमी तातूंत घालून घेवया। ताज्या उपरांत तातूंत घालता पाव चमचो मिरयाचो पिठो, चवी पुरतें मीठ घालून घेवया आनी हें सगळें आमकां वेवस्थीत अशें मिक्स करून घेवपाक जाय। तशें बरें मिक्स करून घेवया। तातूंत मागीर थोडें उदक घालून घेता, एक 2 ते 3 चमचे उदक घालून घेयात आनी हाचेर धाकणें धापून हें आमकां एक 5 मिनटां खातीर बरें शिजोवन घेवपाक जाय। आनी 5 मिनटां उपरांत पळयात, तुमची रुचीक बटर गार्लिक क्रॅप्स खावपाक तयार जाल्ली आसा। तर तुमच्याय तोंडान उदक आयलें न्ही? तर तुमी ही रेसिपी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात। खावपाक खूब रुचीक लागता। आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळ्या अशीच एक नवी रेसिपी घेवन, तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।